नमस्कार. तुम्ही पळयतात गोवा 365 चे कोंकणी खबरापत्र आणि हांव रवींद्र नायक. आता पळोवया कांय वेळचीक खबरो. चर्चीक बदनाम करपी व्हिडिओ कोणे तरी सोशल मिडियाचेर व्हायरल केला. आम आदमी पक्षान हे विशीं आवाज उठयला आणि पुलिशेंत कागाळूय केल्या. आपाच्या मतान ह्या व्हिडिओंतल्यान जाती तणाव निर्माण करपाचो यत्न केला. चर्च उदरगतीक विरोध करता आणि काँग्रेसीक उबारून धरता अशें व्हिडिओ दाखयला. आपाचो फुडारी वाल्मिकी नायकान हाचेर पणजी पुलीस स्टेशनात कागाळ केल्या. ह्या व्हिडिओतले कांय भाग पळयल्यार ताका जाती तेड निर्माण करपाचो वास मारता. हे असले भाग काडून उरिल्लो व्हिडिओ आमी तुमकां हांगा दाखयला. तो पळयात आणि तुमीच थारायात. आपान केल्ले पुलीस कागाळे प्रमाण जाती तेड निर्माण करपाचो यत्न हो व्हडलो गुन्यांव. तेन्ना हें कोणें केलां हें पुलिशेन सोदून काडपाकूच जाय. आपाचो म्हणयारो प्रदीप पाडगांवकर म्हणटा तें सोदून काडप पुलिशेक कठीण काम न्ही. सध्या गोंयान रिजनल प्लॅन नाका, PDA नाका, हेच्या आड संघर्श चल्ला आणि जे थोडे लोक हाचेर बेजार आसात, हे तांकां त्रास करता, तांच्यांनी असो आरोप चल्ला की व्हिडिओ केल्यात आणि व्हायरल केल्यात. आम आदमी पार्टी नकळो हे व्हिडिओ कोणे व्हायरल केल्या ते, पूण सगळे कडेन आरोप जाता की गोवा फॉरवर्डान हे व्हिडिओ व्हायरल केल्या. आमी नकळो, आमी म्हणिना तांच्यांनी केल्या म्हणून, पूण जे व्हिडिओ व्हायरल जाल्या तातलो दुसरो जो व्हिडिओ व्हायरल जाला तो सांप्रदायिक, जातीय, धार्मीक तेड वाडयता, कम्युनल रायट्स करूंक शकता, कम्युनल इन्सायट करता झगडी जावपा खातीर, आणि आमी हाचो धिक्कार करता, हाचो निशेध करता. पुलीस खात्याक वाल्मिकी नायक आमचो आपाचो फुडारी हाणें कंप्लेंट केल्या आणि मागला त्या कंप्लेनीन की ह्या व्हिडिओचो व्हायरल जाला ताचो सोर्स सोदून काडचो सायबर सेला तर्फे. इट इज नॉट डिफिकल्ट आनी ताचेर एक्शन घेवचें. देशभर आनी जगभर जाणान की गोंय हो शांती एक प्रदेश म्हणून, आणि अशा जाग्यार हे धार्मीक तेड निर्माण करपी व्हायरल जाल्ले व्हिडिओचो आमी आम आदमी परतून एक फावट निशेध करता. पणजेसान आमचो मुखेल खबराकार ग्लेन कोस्ता. दुसरे वटेन गोवा फॉरवर्ड आनी गोंय चर्ची मदीं पेटलां. कारण थारला 27 तारखेक जावपी मडगांवची सभा. ते दीस गोंयचो आवाज संघटना गैरमार्गान जमीन रुपांतरांत घुसपल्ल्या आमदारांची नांवां जाहीर करतली. ह्या आमदारांचेर कारवाय करता, पूण चर्चीन आंदोलनां करची न्ही अशें नगर नियोजन मंत्री म्हणटा. 27 एप्रिलाक मडगांव जावपी जाहीर सभा यशस्वी जावची म्हण गोंयचो आवाज हे संघटनेन जय्यत तयारी चलयल्या. प्रादेशीक आराखडो 2021 रद्द करचो अशी तांची मागणी आसा. पूण ताच्याकय चड उमळशीक सगल्यांक लागल्या ती जमीन रुपांतर प्रकरणात कोण आमदार घुसपल्ल्या ते जाणा जावन घेवपाची. इट इज अवेअरनेस कम प्रोटेस्ट मीट. दिस इज बिकॉज the regional plan 2021 जो सरकारान सांगुल्लो in 2012 as part of the manifesto that they will scrap it within 100 days of coming to power. This was a solemn promise by Mr. Manohar Parrikar. He not only went back on it, but his government has brought it out through the back door on 28th March in the form of a notification. In 2007-8 वो struggle जाल्लो जेन्ना सगलो गोंयचो लोक रस्त्यार आयलो.
to protest against the massive illegalities, all the wrong things which were there in the regional plan that was going to destroy amche Manakule Goa. Everybody knows that this regional plan has opened the floodgates for the land sharks. Massive land settlements have taken place. They have shown fields, mountains, hills, riverfronts, forest areas as settlement zones, which is unacceptable. It will be in detail on 27th. We will be also exposing some illegalities, massive illegalities on that day. And we invite everybody, including the press, witness this massive loot that has taken place. शार आनी नगर नियोजन सांबाळपी गोवा फॉरवर्डाचो मंत्री विजय सरदेसायान गोयचो आवाजाचे हे घोषणेक येवकार दिला. पूण गोयची चर्च दरेका प्रकल्पाक विरोध करता ते मात ताका मान्य ना. ते परत चर्चीन मध्यस्थाची भूमिका घेवन समीट घडोवन हाडचो अशें ताका दिसता. आमी मिटिंगेक I am eagerly waiting for the list to be exposed there. But even if the people concerned, even before the meeting, if they submit to me a list of the politicians who have misused their positions to illegally convert eco-sensitive areas in the regional plan 2021, I promise that the government will act on the list if the list is being given to me. मिटिंगेन हांव मागतां की इगर्जेचो सपोर्ट आहा म्हणून ते सांगतात. म्हाका म्हजे गोपान म्हणल्यार म्हजे सोर्सिसांतल्यान कळटा की church as such is not officially backing this, but there is an organ of the church which is probably backing them as claimed, and this organ of the church has become heavily politicized and is going out of the way to instigate people. So म्हजो आग्रह आहा की खरी चर्चान जर इन्वॉल्वमेंट आहा जाल्यार चर्चान एक कन्सेन्सस अप्रोच तयार करपाक, डिस्कोर्स आनी डिस्कशन हो व्यू घेवन फुडें वचपाक एक फुडाकार घेवचो आमी बी सहकार्य दिवपाक तयार आहा. पूण दर्या एक मॉब कल्चर हाडून आमचेर एक पॉलिटिकल दबाव घालपाचो जर प्रयत्न आहा जाल्यार हे दबावाचेर आमी कशेंच हालचे ना आनी अशें करून सरकार घडोवंक जायना इतलें म्हाका सांगूंक जाय. पणजेसान आमचो व्हिडिओ खबराकार श्याम च्यारी. मंगळारा राती केपें बाजारात आमचेच राज्य आसले हे चोरांनी धुमधडाक्यात सिद्ध केलां. फांतोडेच्या वेळार बाजारांतली 1-2 न्ही तर वट्ट 5 दुकानां चोरांनी फोडलीं. कितें चोरून व्हेलां ताचे परस म्हत्वाचें म्हळ्यार ह्यो चोरयो पुलीस स्थानका पासून अवघ्या 500 मिटरांचेर जाल्यो. पुलीस उपअधीक्षकाचें कार्यालय अवघ्या 100 मिटरांचेर, पुलीस स्थानक चडांत चड 500 मिटरांचेर. तरी चोरांनी ह्या वाठारांतल्या 5 दुकानांचेर हात मारपाचो पराक्रम दाखयलोच. 2 स्वीटमार्ट दुकानां, 1 मोबायलाचें दुकान, 1 सोऱ्या दुकान आनी 1 फ्रीज दुरुस्तीचें दुकान हे घडणुकेंत चोरांनी लुटलीं. मंगळारा फांतोडेर ही घडणूक घडली. दुकानदानी सकाळीं दुकानार आयलो तेन्ना हो चोरयेचो प्रकार उक्ताडार आयलो. पुलीस कागाळ जाल्या आनी चोरयेचो तपास पुलिसांनी सुरू केला. तरी पूण पुलिसांची निश्काळजी आनी चोरांची चतुराई होच विशय सध्या केपें बाजारात चर्चेचो जाला. म्हाका सकाळ फुडें कॉल येयलो 6:30 वाजता तें मिठाई शॉप आसा मिठाई फोन करून आपयलो म्हणून ताका पळय म्हणलें मुगे कितें जालें तें हय तुगे जाला तेन्ना येयलो हांव पळयलां सगळें केलां भितर वचून हांवें पयलीं चॅक केलें हय भितर चॅक केला वचून ते फाटलीदार आसा न्हू पुलिसांनी आपयला इन्वेस्टिगेशन करता म्हणटा हांवें. मोबायल कितले जाले अदमास कितें जालो आसा काय कांय ना ते मुगे स्टाफ आसता न्हू कामाक तांकां खबर आहा कितें तें सगळें आनी कॅश थोडी आशिल्ली तांकां खबर आहा कॅश कितें केलें तेमी ते शॉपार दिला कितें हांगा दवरला कांय खबर ना ताका आपयला 9:30 सुमार येतले चोरी. कभी बंद कह रहा तुम 11 और तुम कभी देखा है 6:30 मॉर्निंग आया था अभी तुम खोल के देखा क्या लेके गए हो? नहीं अंदर अभी बाद में गया लेकिन कैश पेमेंट लेके गया. कैश ले कितना लेके गया रहेगा? 15,000 था. 15,000 का कैश था और कुछ नहीं था. और केपेंसान आमचो खबराकार प्रहर सावर्डेकर. फुडल्यो खबरो पळोवचे पयलीं घेवया एक ल्हानसो वेवसायीक विराम. विरामा उपरांत परतून एकदां तुमकां उपकार.
पळया फुडल्यो खबरो. आमकां पयलीं सर्व्हिस रोडाची वेवस्था करात, मागीर हायवेचें काम जाय तितलें सुशेगाद करात. वास्को गांधीनगरच्या थळाव्यांनी मागणी केल्या. ह्या वाठारांतल्यान पासार जावपी रस्त्याचें काम फाटल्या 8 वर्सां सावन चलता. ह्या कामाचो थळाव्यांक हिसपा भायर त्रास जाता. वेर्णा उद्देगीक वसणूक ते मुरगांव पत्तन्यास ह्या चौपदरी महामार्गाचें काम 1999 सुरू केल्लें. ह्या कामाचें कंत्राट बॉर्डर रोड्स ऑर्गनायझर्सान घेतिल्लें. वेर्णा ते वर्णापुरी हो सुमार 13 किलोमीटर रस्तो तयार जालो, पूण मुखावेलो सुमार 5 किलोमीटर रस्तो अजून पुराय जावना. कासवागतीन हें काम अजूनय चलता. ताचो थळाव्यांक खूब त्रास जाता. शेगीत धुल्लाक तोंड दिवचें पडटा. तशेंच रस्त्या कुशीक घरां आसा तांकां सर्व्हिस रोड सारको ना. ह्या मार्गावेल्यान वचपी वाहन चालक केन्ना केन्ना वयल्यान सकयल रस्त्या खातीर खणिल्ल्या चरयांनी पडटा. देखून थळाव्यांनी सर्व्हिस रोडाची मागणी उखलून धरल्या. काम जावंकूच जाय ना म्हणना, पूण लोकांची मातशी तुमी काळजी घेवंक जाय, तेंची सेफ्टी पळोवंक जाय. पयर एक भुरगो पडलो थंय, खणून दवरला हांगा, हे पळय हे खणून दवरला. पयर आमचो एक व्हडाचो भुरगो वयल्यान सकयल पडला, बरें गाडी उरली वयर, तो पडला आनी गाडी जर तेजी पडले तो गेल्लो. आतां तो मोडून घरा पडलेलो आहा. तेजे उपरांत तेंच्यांनी बॅरिकेड घातले. हांव एक मागता तेंचे कडेन, गव्हर्मेंटा कडेन मागता, कॉन्ट्रॅक्टरा कडेन मागता, हे रोड अथॉरिटी कडेन मागता की तांकां तुमी पयलीं जे तेंची जे वाट आहा, तेंचो जो रस्तो आहा ते तुमी तांकां क्लियर करून दिवचे. मैं तो गिर गया वहाँ पे, नहीं तो मरने वाला था, बच गया मैं. ऊपर से बाइक लेके ऊपर बाइक गिरने वाला था, लेकिन मैं बच गया. भगवान मेरे ऊपर आशीर्वाद है, यहाँ पे बच गया मैं. फिर भी वो लोग बोल रहा सेफ्टी करने के लिए बोल रहा, और मेरा पाँव तो फ्रैक्चर हो गया, फिर भी वो लोग सुन रहा नहीं हमारा बात. वास्कोसान आमचो खबराकार हिरू महाले. कोने फोंड्यां 3 वाहनां मदीं विचित्र अपघात जालो. अपघातात स्कॉर्पियो जीपीची बरीच हानी जाली, पूण जीप चालक नशिबान वाचलो. अतिवेगान आशिल्लो ट्रक दुसऱ्या एका नॅशनल परमीट ट्रकाक ओव्हरटेक करतालो. इतल्यान मुखावेल्यान जीप आयली आनी ट्रकान तिका नेटाचो धक्को दिलो. कोने वाठार म्हळ्यार रस्तो अपघाताचें केंद्र जालां. आत्र्या पेऱ्यान ह्या वाठारांत बारीक मोठे अपघात जाताच. खरें म्हळ्यार हो राष्ट्रीय महामार्ग. ह्या मार्गाचें गरजेन रुंदीकरण जावपाक जाय आसलें, पूण सरकार हो दोंगरावयलो रस्तो अशीर दवरून घरां मदल्यान वचपी रस्तो रुंद करपाक पयली पसंती दिता. आतां तरी ह्या रस्त्याच्या रुंदीकरणाक सरकारान हात घालचो अशें थळावें मागता. ये स्कॉर्पियो वाला सामने से आ रहा था, मैं वो टिप्पर वाले को हाथ भी दिया. ये रुका नहीं, स्पीड से था, पता नहीं नशे में था कैसे था. फिर उसको स्कॉर्पियो को ठोका. स्कॉर्पियो कुंडई की साइड में जा रही थी, उसको वापस होंडा की तरह घुमा दिया. स्कॉर्पियो को स्कॉर्पियो को ठोक के उसने क्या किया, खाली साइड दबाया तो उसका गाड़ी पलटी मार के मेरी गाड़ी को ठोक दिया. तो मेरा गाड़ी सेफ हो जाता, वो पलटी नहीं खाता. डिवाइड लागल्यामुळे तो वंटी लागल्यामुळे माझी गाडी ह्या पे पडता येईल पडताना मागीर तुझी गाडी टर्न झाली. होय, गाडी टर्न झाली. धक्को वचून गाडी टर्न झाली. ह्या साईडून मला राईट साईडून गाडी मारल्या ना, म्हाका राईट साईडून मारल्या म्हणजे गाडी अशी पूल आहे. फोंडेसान आमचो खबराकार कृष्णा नायक. आपूण विरोधकां मदीं आसलो, पूण आयज जाणी म्हजेर अविश्वास थाराव हाडला, ताणीच म्हाका आपणा मदीं हाडून अध्यक्ष केलो. घडये हीच लफडी करपाचो तांचो हेत आसूये, गोवा डेअरीचो अध्यक्ष माधव सहकारीन म्हळा. ताचे वयलो अविश्वास थाराव ब्रेस्तारा चर्चेक येतलो. अविश्वास थारावाच्या दबावात आशिल्लो गोवा डेअरीचो अध्यक्ष माधव सहकारी बुधवारा फोंड्या पत्रकार परिशदेंतल्यान उलयतालो. आपूण कसलीय चवकशेक तयार आसा, पूण तेच बराबर डेअरीच्या सगळ्या अधिकाऱ्यांची चवकशी जावची अशें तो म्हणटा. हांव एन्क्वायरी एमडीचीच मागना, हांव एन्क्वायरी बोर्डाचीच मागना, हांव एन्क्वायरी म्हाजी सुद्दां मागता. मदें खंयच्या तरी चॅनलाचेर एक बातमी आयली की 10 वर्सां पसून करची, कित्याक फाटल्या 10 वर्सां हांव विचारलो नाशिल्लो. ह्या हितून ताणें सांगलें, पूण तसल्या सुट्टे सरपाक भिवपी हांव न्हू. हांवें ताका सांगलें ह्या गोवा डेअरीची निगडीत हांव 1986 पसून आसा. 1986 पसून चवकशी करची. फोंडेसान आमचो खबराकार कृष्णा नायक. फुडल्यो खबरो पळोवचे पयलीं घेवया आनीक एक वेवसायीक विसव. विरामा उपरांत परतून एकदां तुमकां येवकार. पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. स्वच्छता अभियानात वास्को शार गोंयांत पयलें आयलें. उपरांत गोंयचे कार्यक्षम पुलीस स्थानक म्हणून वास्को पुलिशेचो गौरव जालो. हालींच स्वच्छ रेल्वे स्थानक म्हूण वास्को रेल्वे स्थानकाक पुराय देशांत वेंचलां.
आतां वास्को पालिकेन प्लास्टीक मुक्त अभियानातूय पयलें येवपाचें थारायलां. व्यापाऱ्यांनी प्लास्टीक पोतयो दिवप बंद केलें जाल्यार प्लास्टीक मुक्त बेगीन जावं येता. हे मतीन धरून वास्को पालिकेन शारांतल्या व्यापाऱ्यां मदीं जागृताय करपाक एक कार्यावळ आयोजीत केल्ली. 50 मायक्रॉन सकयल्यो प्लास्टीक पोतयो दवरल्यार पालिका व्यापाऱ्यांक दंड दितली अशें शिटकायलां. हे कार्यावळीक पालिका संचालक, पालिका मुख्याधिकारी आनी नगराध्यक्ष हजर आसले. महिला मंडळान सुमार 5000 कपड्या पोतयो पालिकेक दिल्या, त्यो हे वेळार व्यापाऱ्यांक वाटल्यो. Plastic less than 50 microns cannot be allowed to be circulated. So that is already in place, and we are aiming to make all the cities, all the urban areas of Goa free from the plastic which is less than 50 microns. The rest of it will be more of a behavioral change. The higher micron plastics, the recycling of plastic and using alternate in place of plastic is more of behavioral change, which we are trying to address through these kind of initiatives. So as of now there is no target as such, but of course the ultimate aim is to move towards a plastic free society. Are you happy with the performance of the council in this regard? Now, all the councils are slowly gearing up to the requirement of this rules also, because the less than 50 micron plastics are slowly becoming banned. Plastic आधी त्याचा जायतो साइड इफेक्ट आसा. So आमची municipality आम्ही ट्राय करता. We have already taken a resolution to make this municipality a free plastic. So आमका तुमचा सगळ्याचा आधार जायो. तुम्ही you are the main person today. तुम्ही जर तो प्लास्टिक तो विकनाय जाल्यार प्लास्टिक मार्केटातली आसपाना. वास्कोसान आमचो खबराकार हिरू महाले. गोंयांतल्यान पासार जावपी दक्षिण पश्चिम रेल्वे मार्गाच्या दुपेटीकरणाक बरोच कळाव जावपाची चिन्ह आसता. कारण कांय जमीन धनियांनी अजून ना हरकत दाखलो दिवं ना, जाल्यार कांय जमीन धनियाचो अजून पत्तो सापडना. भूसंपादनाक आतां हेर मार्गाचो सरकाराक अवलंब करचो पडटलो. दक्षिण पश्चिम रेल्वे मार्ग दुपेटीकरणाच्या कामाचो नियाळ घेवपाक दक्षिण गोंय जिल्लोधिकारी अंजली शेरावतान जोड बसका घेतिल्ली. बुधवारा ही बसका मडगांव जिल्लोधिकारी कार्यालयांत जाली. बसकेक रेल्वे अधिकारी तशेंच हेर साबार सरकारी अधिकारी हजर आसले. रेल्वे मार्गाच्या रुंदीकरणाक बऱ्याच जमीन धनियांनी ना हरकत दिल्या, पूण कांय कडेन आडखळी आयल्या. आतां हो अहवाल सरकाराक धाडून मुखावेलो निर्णय घेतली अशें जिल्लोधिकारी म्हणटा. We had a meeting regarding the railway doubling project coming up in the area, which is a part of a major project of the Southwestern Railways and includes some part in Goa as well. Many of the consents of the landowners have been received in Kepe, Sage and many from Salset area as well. But still there were issues with respect to the people who are not present or traceable to give their consent, and also to discuss the cases where the people are not ready to give their consent. So the proposition was, the proposals were discussed as to how to go about it, to maybe invoke other like Railways Act, Requisition Act and things like that. So detailed strategy was planned out and the same report will be sent to the government for necessary action. मडगांवसान आमचो खबराकार संदीप तुयेकार. शेतकी विशयांतल्यान शिकप पुराय केल्ल्या विद्यार्थ्यांक ह्यान फुडें भांगरा दीस येतले. अशा विद्यार्थ्यांक नोकरीच्या सोदात भोंवपाक गरज ना. नोकरीच तांच्या फाटल्यान धांवत येतल्यो. केंद्र सरकारान तसो आदेश काडला. शेतकी आस्थापनात नोकरी फकत शेतकी शिकप घेतिल्ल्या भुरग्यांकूच. सावेवेऱ्या शेतकी शिक्षण दिवपी रामनाथ कृष्णा पै रायकर शिक्षण संस्थेचें महाविद्यालय आसा. महाविद्यालयाक 5 वर्सां पुराय जाल्ल्यान संस्थेचो अध्यक्ष मांगरीश पै रायकार पणजे पत्रकार परिशदेंतल्यान उलयतालो. त्या वेळार तांणी ही माहिती दिली. The agriculture department, central government has made compulsory that anybody who is into sales of agri products, whether it is fertilizers, pest control or plant seedling, whatever that is related, either even implements or equipments, there need to be a compulsory diploma education in agriculture, and that is the reason why we have been approached by the companies that whoever passes out from our college or our community college would be gainfully employed immediately. पणजेसावन आमचो व्हिडिओ खबराकार श्याम च्यारी. इतल्यान आयच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv ही आमचे वेबसायटीचेर पळोवंक मेळटल्यो. ते खेरीज नव्या खबरां खातीर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट पळयत रावा.
देव बरें करूं.